अंतर्गत शिगमोत्सव समिती फोंडा तालुका आज वर्षे प्रमाणे आम्ही हांगासर देवाचे आशीर्वाद घेवपाक येयल्या। गेली 40 वर्सां जाली आम्ही या देवाच्या दरबारान येता आणि तिचो आशीर्वाद घेऊन फुडें वयता। माजी मुख्यमंत्री बाबूराव नायक जेन्ना ते कौन्सिलर आशिल्ले 1980 तेणे एक तेजो विचार येयलो की ही संस्कृती गोंयची सांबाळून दवरपा लागून आमी कितें तरी करपाक जाय आनी तेणे त्या वेळाचेर 1980 फुडाकार घेवन तेन्ना ते कौन्सिलर आशिल्ले फुडाकार घेवन तेणी फोंडा म्युनिसिपालिटी तर्फे ही जी शिगमो आहा तेची सुरवात केल्ली। तेजे नंतर ते 1991 गोंयचे मुख्यमंत्री जाले आणि गोंयचे मुख्यमंत्री जाले नंतर अख्ख्या गोंयांत हे आमचे जे कल्चर आसा बहुजन समाजाचे ते सगळ्या काना कोपऱ्यान पावयले आणि तेजे पासून सरकारा तर्फेन तेणी सगळ्यांक ही संस्कृती सांबाळून दवरपा लागून प्रायजीस डिक्लेअर केले। ही अशी संस्कृती करपाचो जो विचार जे जाणा तांकांच खबर आसता। तेणी त्या वेळाचेर पासून आतां पर्यंत शिगमो केन्नाच दवरलो ना। मदले काळांत आमकां खूब तरेचे त्रास जाले फोंडा अंतर्गत शिगमोत्सव समितीक, पूण देवीचें दर्शन घेवपाक आमी केन्नाच रावले ना। कित्याक देवीच्या दर्शनामुळेच आमकां स्फूर्ती मेळ्ळी, आमकां काम करपाची ताकद मेळ्ळी आनी शिगमो फुडें वाडोवपाक आमकां संदी मेळ्ळी। बाबूराव नायकान ही संस्कृतीक लागून अख्खे गोंयान केलें ते केलेंच, पूण तेच बरोबर फोंड्यांत एक येदें व्हडलें ऑफीस आमकां घेवन दिल्लें फोंडा शिगमोत्सव समितीक, जेणे करून जें कितें आज आमच्यो कमिटीचे मिटिंगो जाता किंवा अन्य गोश्टी जाता ते आमी ते फोंडा अंतर्गत शिगमोत्सव समितीचो जो हॉल आहा तितून ते करता। हें एक प्रतीक आसा जें तेणी आमकां घडोवन दिलां। लोक खूब येता आनी खूब वयतले, पूण काम करपाची जी पद्दत बाबूराव नायकाक आदले मुख्यमंत्री आतांचे MLA आसा ती एका कंपिटिशन मापा अजून कोणूच जावना। आनी म्हणून आमी देवा कडेन मागता ही समिती सगळी की येणाऱ्या काळांत सुद्दां बाबूराव नायकाक मोठी शक्ती दिवची आणि हे सगळे संस्कृतीक काम करपाक तेका तेजे मानान हाडचें। देव बरें करूं।